लास्ट ग्रामसभा जेन्ना जाल्ले पळय आमचे तेन्ना आमी रेजोल्यूशन घेतलेलें की प्लास्टीक फ्री करपाचें म्हणून मिन्स एवरी एक रेजोल्यूशनूच घेतलेलें आमी ग्रामसभेक की एवरी जे प्लास्टीक जे शॉपांनी जे विकता पळय ते बंद करपाचें आनी तांकां तेजे अगेन्स्ट म्हणून आमी पेपर बॅग्स नाजाल्यार क्लॉथ बॅग्स दिवपाचें कित्याक प्लास्टीक जे आसा पळय ताका लागून ते डिस्पोज जावपाक खूब त्रास जाता आनी हे प्लास्टिका लागून चड गार्बेज क्रिएट जाता आनी चडशे जुवाईनगर एरिया सांकवाल पंचायतीन जे पडटा जुवाईनगर एरियान कितले शॉप्स आसात तिथे चड जनरेट थिंगाच्यान गार्बेज जाता ताका लागून आमी सगळे 5 मेंबर्स प्लस आमचे बायोडायवर्सिटी कमिटी आनी गार्बेज कमिटी सगळे मेळून आमी काल सगळे आमचे 5 मेंबर्स सगळे मेळून आमी एक ड्रायव्ह क्रिएट केलें जुवाईनगराच्यान स्टार्ट केलें कित्याक थंयच्यान चड गार्बेज थंयच्यान प्रोड्यूस जाता आमी ते लोकांक समजयलें आनी तांकां एक लेटर दिला की आनी काल सुद्दां एक लेटर दिला तांकां आनी तांकां सांगलें फ्रॉम 2 ऑक्टोबर कंपल्सरी तुमी प्लास्टीक यूज करपाचेंच न्हू आनी तांकां एक फर्स्ट नोटीस आमी दिला सेकंड नोटीस आमी आतां हिंगा लागींचे जे पुलीस स्टेशन आहा पळय तांकांय आमी नोटीस दितलो की तांकांय नेक्स्ट टायम जेन्ना आसतलो तेय आमच्या वांगडा आसतलो पुलीस आसतलो आमच्या वांगडा पियाक इन्फॉर्म करतलो आनी सेकंड अशें केल्यारूच आमचे गार्बेजचे जे इशू आहा पळय आमचे सॉल्व जातले मोहीन सरान सुद्दां आमचे जे पंचायत मिनिस्टर तेणी सुद्दां आमकां सांगलेलें की गार्बेज प्लांटाक लागून तेणी आमकां फूल सपोर्ट करता कॉपरेट करता म्हणून सांगलें तेणी सुद्दां एक प्रोजेक्ट करपाचें प्लॅन केल्लें हिंगा गार्बेज प्लांट घालपाचें प्लॅनिंग आहा आनी जुवारीन सुद्दां आमकां सद्या आतां 1000 स्क्वेअर मिटर जागो दिल्लो आहा आनी पयरूच हांव गेल्लो एक आमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आमकां एक एप्रुवल येवपाचें आहा थंय आमकां अमावंट फायनल जाल्ले आहा कितें धाकलेशें प्लांट घालपाचें फकत थिंगा ड्राय वेस्टाचें म्हणजे सगळे प्रोसिजर आतां वांगडा टील डिसेंबर पर्यंत आमकां कोर्टाचेर सुद्दां ऑर्डर आहा बिफोर डिसेंबर आमकां करून दाखोवपाकूच जाय कित्याक गार्बेज एक व्हडलो इशू जाल्ले आहा आनी आमकां सांगवाल पंचायतीन चडूच जाल्ले आहा ताका लागून आमी सगळ्यांचे हेल्प घेवन मिनिस्टरांचे MLAचे सगळ्यांचे हेल्प घेवन बरेंशे फटाफट जे गार्बेजचे इशू ज्यो आहा पळय सांगवाल पंचायतीन क्लियर करपाचे